इकरा देवा तूं आमचो रूम पान 5 11 पेज 5. Soglang tumkan diu bodo distiu. तुका दिवशी गुरुबादी Somplolia Balbina Pereira pasot imisachi bet ami betitau sopler एक महिना borta devantika surginचे सुख फावो करूंक मागुया. त्याचबरोबर बर्थडे लेस्टर अल्मेदा देवान ताचेरूय आशीर्वाद घालूंक मागुया. Amaral वाडो हांगासर रावतले ह्या कुटुंबा पासत मागुया. Esmeralda de Souza, Floriano Fernandes, Mariano da Costa, Sergio da Costa, Ana Francisca Alves y Rodriguez, Rosie Afonso, Paulina Afonso, Ludin Afonso, Miguel Dessa, Celestino Rodriguez, George Rodriguez. Ani akvar Marichibet ya kutumba kais, Felicidad Viegas, Mariano Cabral, Zacarias Montero, Michael Mascarenhas, Magdalena Fernandes, Maxi Viegas, Avito de Souza, Linda Rodriguez. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. म्हज्या बाबा भयणानो हे पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. सोड पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागीबोन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Cristo
सोर पदवीदार देवा, तुज्या एकल्याच जोणीत पुताच्या येण्याक व्हडी जागृतायेन उतरेकून रावूंक तुजी पोरजेक फावो कर. आमच्या सुरवंडाराच्या दातारान आमकां शिकयलां तशें पेटलोल्यो दिवट्यो घेवन आमी जागृत आसूंक आनी दावी दावी ताका मेळूंक वचूंक निर्मी. तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर तुजो सोडवणदार, इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पर तुजो देव. तुका फायद्याचें तें तुका शिकयतां. तुवें तांकूंक जाय त्या वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेसाक तुवें चिंत दिल्लें जाल्यार एक नदी भाशेन तुजी कुशालकाय जावंक पावती आनी दर्याच्या लारा भाशेन तुजें प्रमाणीकपण, रेवे भाशेन तुजे भुरग्यांची संख्या वाडटी आनी तिच्या कोणया इतली तुजी ससोत तुजें नांव म्हजे सरशिल्लें केन्नाच नपयत जातें ना. ताचो नाश केन्नाच जातो ना. सरस्पराचें उतर. देवाचेर ओडूपकार. आमच्या ह्या सरस्पराच्या उतराक जबाब जावं दी. सरस्पर तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जबाब. सरस्पर तुजो पाटलाव करता ताका तुजो जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नश्टाची बूत घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोवना वो अधर्मी मनशाचे सांगाता बसना तो खरोच बागी. सरस्पराचे उपदेसाचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसा. जबाब. सरस्पर तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. वावत्या वाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा परमणें जातात फळां आनी केदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब. सरस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावावीण अशें न्हय. तें कोण जाणय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सरस्पर राखता पूण नश्ट्याची वाट निसंतनाक पावयता. जबाब. सरस्पर तुजे पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गाराक उबी रावया. सोमी येता ताका मेळूंक भायर सरात. तोच तो शांतीचो कुंवर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसू. मातेवा परमणे शुभ वर्तमान. Moiva tuka somia. लोकाचे उर्पोजी कडेन उलोवन जेजून म्हळें, हे संस्थेक कोणा लागीं म्हूण हांवें सर करची.
मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायले आनी तुमी नाचली नात, आमी विलापले आनी तुमी रडली नात अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी ही संसद. तर जुवांव जेवण तशें पिवण चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, दोन वसूलदारांचो आनी वायटोव्यांचो इश्ट. तो देवाची जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या फळां उदेशी रूज जावन येता. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज जेजू हो लेख हो मातयेव हो लेख बरयता तेन्ना इस्रायल पोरजा ताच्या मनांत आसा. लोकांची उरपोजी कोणें उलोवन जेजून म्हणलें संस्थीक कोणाक म्हूण हांव सोर करूं. ही संसद, दीस जनरेशन म्हणजे आमकां दिसत फकत त्या काळार जीव आसलो लोक. बिब्लिकल अंडरस्टँडींग ही संसद म्हणजे सगळी इस्रायल पोरजा आदी पासून आसात ती. आनी ताचो अर्थ ही संसद कोणाक लागून सोर करूं ती मागीर वोपार सांगता. फेस्ताची म्हणजे काजाराची आनी मोन्नाची दोन वस्तू आसात. भुरग्यांचे खेळ ते चिल्ड्रन इन द मार्केट प्लेस म्हूण खेळ जाताले आनी ह्या खेळांत चेडे वाजयताले. आमी तुमकां गायले आनी तुमी नाचली नात. फ्लूट वाजयताले चड करून. आनी तेन्ना दुसऱ्या जोम्यान नाचूंक जाय आसलें पूण ते नाचोनात. दुसरो जोमो आसा अदी करून चेडवां ती विलापताली मेला म्हूण कोण, आनी दुसऱ्यान मागीर मोर्निंग करूंक जाय, दूख करूंक जाय, आनी ती करिनासलोली. ही आतां वोपार. ही वोपार सांगता तेन्ना जेजूच्या मनांत न्हय फकत हीच संसद, आदली संसद घेवन आसा पूण हे संस्थेक तो आपलो निरोप दिवंक सोदता. आनी कसलो निरोप तो? नुयेच्या काळार जायतीं जाणां संदेश देवाचो घेन आपणाक घेनासतना आपणाक जाय तशें जिवीत जियोंक लागलीं आनी मागीर ती तारवान भितर पावोंक ना. जेवून खावून काजार करून सगळें आसलीं एन्जॉय, पूण संदेश आसलो तो देवाचो बरें जिवीत जियोवपाचो तांणी आयकूंक ना. तांचे ती तारवान पावोंक नात. अरोण्यांत जायतो लोक आसलो. थोडी ओन भावार्थी कशी जियेली ती बासायलोल्या देसान पावूंक नात. जाणी भावार्थ दवरलो तीच बासायलोल्या देसान पावली. कित्याक तांणी आयकून घेतलें सर्वेस्पुराचें उतर. नुयेच्या काळार थोड्यांनीच आयकून घेतलें, उरलोलीं आपणाक जाय तसलें जिवीत जियोंक लागलीं. आतां जेजू सांगता तेन्ना लग्नाची खबर आनी मोन्नाची खबर दोन वस्तू आसात. एक जुआंव बातिस्त आनी दुसरो जेजू. जेजू हाका आमी म्हणटा न्हवरो आनी मागीर पोतून आनी एक पावटी तो म्हणटलो न्हवरो बरोबर आसल्यार उपास करूंक जाता. कित्याक जुआंवाचे शीस आयलोल्यान ताका क्वेश्चन करताले आनी फारीजियो आमचे शीस आनी जुआंवाचे शीस प्राचीत करतात आनी तुजे शीस कोणसां काडून खातात, जेवतात खातात. दोन भासांचें जिवीत आमी पळयता. जुआंव बातिस्त अरोण्यांत आसलोलो, मोव आनी तोंड खातालो आनी दुसरे कडेन बरयल्लें आसा ड्रिंक पासून पियेनासलोलो. ऑस्टियर लायफ. ही वॉज फास्टींग. जेजू आसलोलो, जेजू लोकांगेर जेवणाक वेतालो आनी जेवणाक गेले म्हणटच कल्चरा प्रमाणे वायन आनी थोडी फावटी बरो वायन घडी काडटाले आसले मेजार. जेजू ताचे शीस दे वर फिस्टींग. सो वन इज फास्टींग, दी अदर वन इज फिस्टींग. तांचो संदेश जुआंवाचो आनी जेजूचो संदेश ह्या लोकांक पावलो तेन्ना खंयचोच संदेश घेनात ह्या भुरग्यां भाशेन. समजुया जुआंवान म्हटलें प्राचीत करात, मेसियास येवचो जालो
प्राचीत करपाची गरज आसा. ताका म्हणटा ती ताच्या देंवचार बसला, बिलजेबूल बसला. जेजू म्हणटा हांव तुमचे बरोबर आसा, म्हजी बरेपणां अनुभवात, पेखवणी घेयात, जायत्यो वस्तू बऱ्यो जातल्यो. ते म्हणटात ओपोट्यो, सोरोप येता तसलो बेबदो. एकूय मानून घेनात. जशें आमी म्हणटा दुकोर मारूंक वेल्यार रडटा, पोसुकूय वेल्यार रडटा. ह्या मनशाची सगळ्यांची न्हय, चडशा जाणांची इस्रायलाच्या लोकांची ही गोष्ट जाली. म्हणजे हेय मानून घेनात आनी तेय मानून घेनात. आनी देखून जेजू म्हणटा कोणाक म्हणजे हे संस्थेक म्हणटा तेन्ना ऑल दोज हू हॅव रिजेक्टेड द मेसेज, देवाचो संदेश घेवंक ना तांकां, भावार्थ दवरूंक ना तांकां. आमकां जायते तरेन देवाची शिकवण मेळटा. हो काळ आमकां आमच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक, इल्लेशें रिन्यूवल ऑफ लायफ, जिवीत बदलूंक, आमकांच उणें करून दुसऱ्यांक आदार दिवंक हें आपयता. दुसऱ्या अर्दान जेजू आपल्या संस्कारांनी, आपले गोठाईन, आपले कृपेन आमकां भरता. हांगासरूय आमी भावार्थ दाखोवपाची गरज आसा. कोणा भाशेन आमी जाता काय? जुवांवाचो संदेश सोडलोले तांचे भाशेन, जेजूचो संदेश सोडलोलो तांचे भाशेन, वो जुवांवाचो आनी जेजूचोय संदेश घेवन बरेपण जोडलोल्या मनशा भाशेन. बेटोवणेक आमी गायन गावुया. सी 30:3 सर्वेस्परा मानून घे, पान 40:2, सी 33 पेज 42. म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ल्याकी पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा, आमच्या खालत्या मागण्यांक ही भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जा. आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय तुजे काकलोतीन तूं आमकां राख म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवी आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोद पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा,
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मुनशेपण घेवन पयली पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. अशें धीर धरून आमी ओतरेकतांव तें बसायलोलें देणें तो दुसरे पावटी वैभवान येतलो तेन्ना सगलें उक्तें जातलें आनी आमकां बगूंक मेळटलें. देखून देवदूतां आनी मा देवदूतां शिवासनां आनी पदव्यां बरोबर आनी सुर्गेच्या सूर दोलबारां संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नामे येता सुभागी होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप कशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूर सुम्याचे आमी वोडो खाता, आमी एकाशीतले पियेता, तितले पवित्र बरो दिसो तुजे मरण आमी परगटा. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मोदनाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी अशें लियो आमच्या बागीवंत बापा, फिलिपनरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर. बालबिना तुजे सेवेकीचो उगडास कर. ह्या संवसारांतली तुजेशी तुवें तिका आपोवन व्हेली. तुज्या पुताच्या मोन्नाची ती वांटेली जाली, तशीच ताच्या पुनर्जीवनपणाची ती वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतोरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागीवंत आंकवार मारये देवाची माये संगाती, बागीवंत जुजे तिचो पोती, बागीवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या
सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सोरपोतवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आनी आमच्या सुरवणाराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवूं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता खोशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पापां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या गाडजन शेवताना आमी गायन गावुया. सोम्या जेजू ये ये डी 38 पान 68 डी 38 पेज 68. आमच्या काळजात राहू घे. सोन्या जेजू ये तुये आमच्या काळजात राहू घे. बाप्पा कुरसून देवून आयलो आमची सारखो मनीस जालो. सासणांक तुझे येवंक सोड जालें आमचे मोदे बिराकोचे. सोम्या जेजू ये तुये आमच्या काळजात राहू घे. सोम्या जेजू ये तुये आमच्या काळजात राहू घे. मोक्षा सोयमान काल तो जालो जागरण रूपान दिश्टी पडलो आमची बांका काडून
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, आत्मीक पसोनाच्या खाणान दादोशी जावन तुजे लागीं खालतेपणी मागता. ह्या गुटांत आमी वांटेली जाल्ले वरवीं संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या वस्तूक लोबदूंक आमकां शिकय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाळ बाबा भयणानो, फुडें सगल्यांक बूक मेळूंक ना, थोडेच दवरलेले आनीक आसात. फाल्यां दोतोले आमी सुमार 300 आमकां इगोर्जे काडल्यात आनी 200 आमच्या भुरग्यांक, कित्याक भुरग्यांक आमी ते विकतले. उणें पडलें जाल्यार आनीकूय आमी हाडटले. पूण बाराबर आमी नवो मिसाल वेव्हारांत घालूंक वावरुया. आयज स्क्वेरान आदार दिला, दुसऱ्यांनी आदार दिवचो. देखून पयल्या मिसाक येता तेन्ना मायकाचेर तर 1-2 जाण आसले जाल्यार लोकांक मागीर समजून घेवंक बरें जाता. आमचे बापा म्हणटा तेन्ना न्हू, एक वस्त ना थंयसर, पूण जातली सोयी सवकास. तुजें राज येवं, आमकां येवं ना थंयसर. ते एक पवीत आनी हालेलुया मातसो वेळ लागतलो, कित्याक आमचे लागीं जायते ट्यून येवंक नात. आदीं आमकां सोयी जाल्ली आसा सर्वेस्पराक जय जय म्हणून. म्हणटच हालेलुया एक्चुली येवपाक जाय आनी होजाना पवित्र म्हणटा तेन्ना. उरलेली वस्तू चडश्यो आमी आयज केल्यात आनी सोयी जातली आमकां. आनी आमी एकामेकाक आदार दिवचो. फाल्यां परब सांफ्राज शावेराची केरांत कॉपेलांत पुर्बेचें मीस 8:30 वाजता. आयज निमणें 9 5:30 वाजता 30 उपरांत मीस. फाल्यां सांजे मागीर तियात्र आसतलो 7 वरांचेर. तुमी ह्या तियात्राकूय येवचें. आनी आयज आमची फिरगोस्कारां थोडी डिकन तांचे बरोबर आनी संतान एक्युमेनिकल कॅरल सिंगींग म्हणजे क्रिस्ती भावां भयणां बरोबर येवन जायते दुसरे जोमे मेथोडिस्ट चर्च सांतिनेज आसा थंयसर ते एकठांय येवन एक नातलांची खुशालकाय गायनां गावन अदी करून कॅरल्स गावन एकामेकाक वांटली. म्हणटच तांकांय आमच्या मनांत आमी दवरुया. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवी आसूं. निसर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन. वचून यात मीस सोंपले. देवाचे ओडकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया. जिवितांतूं उजवाडांतूं. ताचे पयलीं सामगेलाचे मागणी करुया. सामगेल खोट्या बोडांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी खालतीपणी मागता. आनी तूं सुर्गीच्या दलबाराच्या कुंवरा देवाची पदवीन सोयतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्याक एमकोणांत लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जळ पडटात. आमेन. जिवितांतूं उजवाडांतूं K4 पान 141 K4 पेज 141. Charge